मुख्यमंत्री पर्रीकार नासतना ठप्प जाल्ले प्रशासन कॅसिनो वयल्यान एक्टिव्ह. मांडवीतल्या ऑफशोर कॅसिनोची मुदत मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या मंत्रिमंडळान 6 म्हयन्यां खातीर वाडयली. फाटल्या फावट कॅसिनोक 30 सप्टेंबर मेरेन मुदतवाड मेळिल्ली. आतां मुख्यमंत्री आनी ताच्या मंत्रिमंडळान कॅसिनोक मुदतवाड दिल्या. मार्च 2019 मेरेन कॅसिनो मांडवीतच आसतले म्हण मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. मांडवीतल्यो कॅसिनो बोटी फुडले 6 म्हयने तरी खंयच वचना. फाटले मार्चांत 30 सप्टेंबर मेरेन मुदतवाड दिल्ल्या गोंय सरकारान तांकां आनीक 6 म्हयन्यां खातीर मुदतवाड दिल्या. मांडवींतल्यान कॅसिनो हालोवपा खातीर पर्यायी वेवस्थेचेर सरकारान कांयच निर्णय घेतिल्लो ना. आतां मार्च 2019 मेरेन तरी कॅसिनो मांडवीतूच. मंत्रिमंडळांतलो ज्येश्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकारान कॅसिनोचे मुदतवाडीचेर म्हायती दिली. कॅसिनोचे ऑलरेडी आमी एक्सटेंशन दिल्लें आसा. आमी कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी कॅबिनेट डिसिजनांतल्यान तें दिलां. 6 म्हयने ते दीस दिले सर कॅबिनेट डिसिजन. ना त्या दिसांनी आमी प्रत्येका कडेन जी फायल धाडल्या ती फायल पर्सनली सायन केल्या. तातूंत एकूच कॅसिनोचो विशय नाशिल्लो, 6 विशय आशिल्ले आनी तातूंत हो एक MOUचो विशयूय आसा. 6 आमचे टोटल इश्यूज आशिल्ले. ऑल 6 इश्यूज आर एप्रूव्ड बाय द कॅबिनेट आनी त्या नंतर हो आज MOU आमी सायन केला. कॅबिनेटाचें डिसिजन जालें न्ही, ती जाली त्याच दिसा ताणें सायन मारली. आमी मारले त्याच दिसा ताणें मारली. एग्रीड. एके वटेन प्रशासन ठप्प म्हूण बोवाळ जाता, मात प्रशासनाक जाय थंय मात कामां रोखडीच जाता. ऑफशोर कॅसिनोक मांडवी भायर करपाची भाशा करपी सरकार कॅसिनोक मुदतवाड दित आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंयांत उदका पुरवण, उदका वेवस्थापन आनी सॅनिटेशनाचेर गोंय सरकार आनी पोर्तुगाला मदीं समजिकायेची कबलात जाल्या. पर्यटन उदरगतीचेरय पोर्तुगाल सरकारा वांगडा काम करपाचो सरकाराचो विचार आसा. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी पोर्तुगालचो पर्यावरण मंत्री जुआंव पेद्रो मातोस फर्नांडिसान हो MOU केला. पणजे जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत दोनूय देशांतले संबंदीत प्रतिनिधी आशिल्ले. गोंयच्या उदका पुरवण, उदका वेवस्थापन आनी सॅनिटेशन प्रकल्पां खातीर भारत सरकार आनी पोर्तुगाल सरकार दोगूय फंड दितले. गोंयांत उदका पुरवण, सॅनिटेशन आनी उदकाच्या वेवस्थापनाचेर पोर्तुगाल आनी गोंय मेळून काम करतले. पोर्तुगाल आनी गोंयची ह्या विशयाचेर कबलात जाली. पणजे मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग सायन केलो. मेमोरंडम सायन करपा खातीर पोर्तुगालचो पर्यटन मंत्री गोंयांत आयला. प्रकल्पा विशीं पोर्तुगालच्या पर्यटन मंत्री आनी गोंयच्या PWD मंत्र्यान म्हायती दिली. Memorandum of Understanding is being signed today is one of a significant step between the Government of India and Republic of Portugal and undoubtedly Government of Goa. I presume and is confident to see new opportunities and possibilities for our collaboration in the key area has been identified and discussed between the officials of the Argos de Portugal and Public Works Department Government of Goa. Indeed, it is a significant move to work in a tandem in collaboration to develop common initiatives for water supply and wastewater management in the state of Goa. Needless to point out that we have agreed and desire to implement a project of assessment of existing surrounding water supply and OPA water supply projects, decentralized sewage treatment plant on a pilot basis in Warpay town of North Goa. So also study on the removal of manganese in surrounding water supply system apart from capacity building. Though the present memorandum of understanding is for a period of 2 years, as is being given to understand, I am confident that we shall achieve this target and all objectives within the prescribed period. If we can reach to this MOU today, it's because your public works department and our Irish Portugal, they have developed an excellent work before this date. And I think that the implementation of this MOU will be really important for both of the countries. We have nothing to teach you. We only have things to share with you. I will conclude that it's an honor for us to be here today. And I think that this is really
Mr. Minister, that you can be our guest in November or December of this year in Portugal. And I have no doubt that now we have to work a lot to be sure that the goals of this MOU will be accomplished. Thank you so much. गोंय सरकार पोर्तुगाला वांगडा मेळून पर्यटन वाठारांतय काम करपाक सोदता. Independently, we have the advantage of having Singh Saab also as Secretary of Tourism. In fact, presently he is considering a proposal from the main travel and tour operators of Portugal who would like to host a congress which they do annually and looking at the potential of hosting the congress in Goa next year. So we are seeing that possibility and that feasibility. So it's going to be a step-by-step approach, but we're hoping that the technical part, if we can get this one correct and we see feet on the ground, we see the development that takes place, the transfer technology, iron out the financial and the administrative issues. Other sectors in a modular sense will be easy to come by. And of course, we are here being a state government and being in a federal system. Primarily on the bilateral front, we would of course be led by the Ministry of External Affairs, Government of India. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेचेर बीजेपी राज्यकारिणीचे बसकेंत चर्चा जाली. सगळ्या मतदारसंघांचो नियाळ घेतलो. मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी आमदार पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी सुधारता. मुख्यमंत्र्याक फुडल्या सप्तकांत मेळूंक वतले. मंत्रीपदा वयल्यान नाराज आमदारांचो विशय सोंपला म्हण गोवा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विनय तेंडुलकार उलयलो. तो प्रश्न मिटलेलो आसा. मंत्रिमंडळ जातकर थोडे कार्यकर्त्या भितर थोडे आसतात की आपल्या प्रत्येका दिसता आपलो आमदार मंत्री जावचो. ते कार्यकर्त्याक सगळ्याक वेवस्थीत सांगून तो प्रश्न आतां मिटलेलो आसा. प्रत्येका कडेन उलोवणी जाली, कार्यकर्त्या उलयल्या आनी तांचें समाधान जाल्लें आसा आनी कार्यकर्ते परत कामाक लागलेले आसा. प्रत्येका कडेन आमदारा कडेन उलोवपाक आमी उलयल्यात. सगळ्या कोणा कडेन तशें आमी फॅमिली मेंबर सगळ्या कडेन उलयना तशें आसा. सुदारता सिमाचे हेल्थ. येणारे फुडल्या आठवड्याक आमी दिल्ली वतले तेन्ना तेंची भेट घेवन येतले. मडकयकर हांव सदांच तानावडे वचून आयलें. हेल्थ बरी आसा, बरो उलयता आनी एक 15 दिसांनी तरी आनी पूर्ण फीट जातलो अशें म्हाका दिसता. सी वील कम बॅक. चान्स मीन्स वी हॅव नॉट एक्झॅक्ट डेट वी कॅनॉट टेल यू बट ही वील कम बॅक. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती निमतान पदयात्रा काडटले. 2 ऑक्टोबर ते 30 जानेवारी मेरेन सगळ्या देशभरा भितर जातलो. त्याचोच एक प्रोग्राम म्हणून गोंया भितर सुद्दां आमी सगळे जाण तातूंत वांटेकार जावपाचे आसात. 31 ऑक्टोबराक सरदार पटेलांचो जो स्टॅच्यू गुजरातांत जावपाचो आसा त्या स्टॅच्यूच्या काम जें आसा तें पुराय जायत आयिल्लें आसा. आनी त्या निमतान सुद्दां देशभरा भितर सगळ्याच कडेन 31 ऑक्टोबराक खरें म्हणजे राष्ट्रीय एकता दौड प्रोग्राम हे सगळे कडेन जातात, मॅरेथॉन्स. तशाच पद्दतीचे प्रोग्राम गोंया भितर जातले. तातूंतय आमी सगळे जाण वांटेकार जावपाचे आसात. तेज्या संबंदांतली चर्चा जाली. सादारणपणान प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर एकूण इलेक्शनाची प्रिपरेशन म्हणून जे कितें आढावो घेवपाक जाय तेज्या संबंदांतलो आढावो पार्टीचे सगळे जे आमचे लिडर्स आशिल्ले त्यांच्या उपस्थितीन घेतलो गेलो. आनी त्याची तयारी जी आसा इलेक्शनाच्या निमताची तेजी खरें म्हणजे सगळी तयारी जी आसा ती चालू आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.